वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. जस्ट इश्वी न्हिदलो, खूप वेळ खेळलो तो मागीर न्हिदलो. आता घातलें तेका हांवें जुलान. ओके, सो टायम जालो 12:30. आतां ब्लॉग स्टार्ट करता हांव. अजून शावर बी कांय घेवंक ना, घरची कामां सोंपना. तेच कपडे बी सुकयले, आतां आयले. सो आत्तां मातशें फ्री जालें, सो हांव येयल्लें खावपाक हें ज्वारी पॉपकॉर्न. टायमूच मेळना. आनी काल हें केल्लेलें शाही तुकडा जस्ट खावपाक जाय. शिव बोला आपल्याक उमली जाय खंय. हांवें म्हटलें तें केलां तेंच खा न्ही, ना आपल्याक उमली जाय खंय. सो आतां कितें करतलें, सांगता तें करचें पडलें हय का न्ही. सो जेन्ना कितें म्हाका कितें जाय तो म्हाका दिता करून, कितें हाडून दिता बीन, ना म्हणना. सो आतां तेणें म्हाका उमली कर म्हटलां. तो चिंतलें की जस्ट थोडेशें ब्रेड उरला, तर एक थोडेशें म्हणजे धाकटें इल्लेशें करतलें हांव. चड करचें ना, जशें उरता मागीर तें की तें बीन आसा न्ही शाही तुकडा. सो तें करतलें मागीर ताका सांजचें पळय, सांजचें करतलें आतां जावचें ना. आनी आयज जाल्यार तुका मॅथ्स पेपर गेला. काल सामकें नाका जालें आमकां. इतलें तांकां 4 पोर्शन थोडे आहा ते मॅथ्स आवय. कर म्हटलें तुका जाय तें कर म्हटलें. कशेंय केलें तेणें करता, पण खूब आहा न्ही तें, कन्फ्यूज जाता कितें करतलें आसूं. ओके, सो आयज आमी इशुकाक सकाळीं दिल्लें सेरलॅक हें रागी नाचण्याचें दिल्लें. नाचण्याचें पिठो आमगेर आसा, सो तें दिलें हांवें ताका. खाता. सो सदांच डिफरंट डिफरंट न्ही, ताका मातशें बरें पडटा. सो आयज ताका काल आयज ताका दिलें नाचण्याचें. फाल्यां पळया आई अंबाली रवो पातळ अशें रवो करून दिता. सो बरें पडटा. सो आतां ताका करतलें हांव हें कॅरट, एप्पल आनी कॅरट ताका बॉयल करतलें आनी प्युरी दितलें. सो जालें, आनी व्हडलेंशें कांय ना. खाता, पण फक्त एप्पल दिल्यार न्ही अजिबात खायना. सो आसूं म्हटलें, बेश्टें ताका एप्पल दिना हांव. खायना जाल्यार बेश्टें कितें दिवपाचें. ओके, सो इश्विकाक न्ही एक बरेंशें हें येयलां, क्रिसमस गिफ्ट येयलां इश्विकाक. दाखयता तुमकां, जें आमच्या यूट्यूब फॅमिलीन ताका धाडलां. जस्ट कालूच आयलें. आमी सगळें पळोवन शॉक जाले. तिणें न्ही, ती आसता बेंगलुराक, तिणें आमकां मॅसेज केलें म्हाका, म्हणजे हें कर म्हणून, एड्रेस धाड म्हणून. सो मागीर ती आपण इश्विकाक कितें गिफ्ट हाडटा म्हणजे कितें आसतलें. सो पळोवन सामकें आमकां बरें दिसलें आनी सामकें डिफरंटूच सामकें आमकां. ओके, सो दाखयता तुमकां, ओपन करून हांगा दवरता आनी दाखयता तुमकां. सो हें आसा इश्विकाचें क्रिसमस गिफ्ट. सो हें पळयात, सामको क्रिसमसाचें कॉस्ट्युमूच ताका येयल्लें आसा हांगासर. मिटन्स हांगासर पांयांक घालपाक ते, मागीर हो ड्रेस, मागीर हें पळयात. आनी अशें तेणें नांव बरयलां इश्वीक म्हणून. आनी आमकां तें खूब लायक जालें आं. हें पळयात. सो अशें आसा. तो स्टार्टींग चिंतलें की कितें कपडे बी आसतले म्हणून, पण इतलें बरें म्हाका चिंतूकूच ना की नांव आहा म्हणून. सो शिवनाथान न्ही ऑलरेडी एक क्रिसमसाक ताका एक म्हणजे कॉस्ट्यूम ऑर्डर केल्लें. ओके, दाखयता तुमकां. म्हणजे जेन्ना हांव फोटोशूट करतलें पळय नॅक्स्ट मंथ 8-7 मंथाचेर, तें हांव दवरलां क्रिसमस थीम. कित्याक तेन्ना क्रिसमस न्ही, सो हांवें चिंतलें की क्रिसमस थीम दवरुया. आनी शिवातान एक ऑर्डर केलें पळय. हें अशें आसा, माय फर्स्ट क्रिसमस म्हणून. इतलेंच येयल्लें, इतलेंच, आनी कांय ना भितर अशें कॅप बीन कांय ना. सो तिणें म्हाका हें धाडलें न्ही, सो म्हटलें आतां हें हांव जें फोटोशूट करतलें पळय तेन्ना हें घालतलें, जें इश्वीक नांव दिलां पळय तें घालतलें. आनी जेन्ना क्रिसमस आमी घरान सेलेब्रेट करतलें पळय तें घालतलें, जें शिवातान दिल्लें पळय, हाडलां पळय सॉरी, तें घालतलें. सो बरें आहा, खूब लायक जालें. आतां हेका मातशें वॉश करूंक जाय, आनी जेन्ना हांव फोटोशूट करतलें पळय तेन्ना आतां यूज करतलें. सो थँक्यू. आनी तें तुका ओके, खूब लायक जालें आमकां. काल येयलें पार्सल, काल येयलें. आमी म्हणजे आमी कन्फ्यूज जालें, कोणा धाडलां आमकां खबर ना न्ही. आनी आंटीन आमकां सांगूंक ना की कितें धाडलां काय म्हणून. सो मागीर तिणें म्हाका मागीर मॅसेज केलो, अशें फोटो धाडले म्हाका, आपूण हें धाडलां म्हण तुका. सो मागीर कळ्ळें म्हाका तिणें धाडलां म्हणून. सो हेका मातशें वॉश करतलें, मागीर घालतलें ताका, बरो दिसतलो. कॅप ताका मातशें न्ही टायट जाता, मातशें टायट जाता घालपाक, मातशें टायट जाता. सो ते दिसा घालतलें हांव ताका. सो अशें ह्यान रुबिना बी आयिल्ली आसा. पयर आमगे काल पयर आमगेर येयल्ली. कांय अशें व्लॉग बी करूं नासलें की हेजे एग्जामीच्या बोवाळान न्ही कांय अशें व्लॉगूच करूं ना हांवें. सो रातचें येयल्ली तेमी, जेवून बीन गेलें. आनी येताना चॉकलेट, मागीर खजूर, एक खजूरचो बॉक्स घेवन येयला. आनी रुबिनान म्हाका हें बॅग हाडलां. हें पळयात, हें बॅग हाडलां. आनी इशुकाक एक सेट कपडे. रितुका कितें गिफ्ट हाडलां काय रेयाना, आमकांय सांगूंक ना रेयानान कितें तें. सो रेयान म्हणपा लागलो ताजी एग्जाम जावं न्ही मागीर तो दिता म्हणपा लागलो, नाल्यार तो न्ही म्हणजे कॉन्सन्ट्रेट करचो ना स्टडीसार. ताका लागून कितें तें आमकां कांयच खबर ना. आतां कितें हाडलां रेयानान कांय खबर ना. एग्जाम सोंपलें की रेयान ताका दितलो खंय. आनी तो सामको एक्सायटेड आहा. तो विचारता म्हाका रेयानान कितें हाडलां कितें हाडलां. हांवें म्हणल्यार म्हाका खबर ना वाटलें कितें हाडलें तें. रेयान दितलो मागीर. सो शिव येयलो, शिव आयलो. हाय म्हण सगळ्यांक दिसता तूं.
हय आनी आई हांगा बसला खंयचे आई कितें बडबडटा कसले व्हिडिओ घालूंक ना अन्नप्राशन घातला टी व्ही दाखयता आई म्हणटा इशूकाचे व्हिडिओ घालूंक ना अन्नप्राशन घातला म्हणटा तिका टी व्ही लावन दिता हाय म्हण सगळ्यांक तिका यूट्यूब लावन दिता आमच्या घरान न्ही यूट्यूब म्हणजे रिमोट न्ही लिपोवन दवरचें पडटा इशूका रितुका लागून लावून बसता सारकें खंय हा रिमोट हय तिका तें अन्नप्राशन पळोवंक जाय खंय ओके सो शिवंता कितें ऑर्डर केला तुमकां दाखवूच ना तशें उरलें मागीर तें आतां न्ही ओपन करना तुमकां सांगता कितें तें शिवनाथान हांगा बार्बेक्यू सेट ऑर्डर केला बार्बेक्यू आतां बार्बेक्यू पार्टी करतले आमी म्हाका न्ही जाय आसलेलें आं अशें घरानूच एक बार्बेक्यू धाकटेशें हाड म्हणटालें ताका शिवनाथाक खूब फोर्स केल्लें हांवें एक धाकटेशें हाड खंय गे मोठो चलत ना एक धाकटेशें हाड म्हटलें बार्बेक्यू घरान करया म्हटलें केन्ना कोण येयले बिले जाल्यार सो आतां रेहान बी येयले आमी घरा करतले आतां ओपन करना हांव सायडीन हांव पिक्चर घालता अशें आहा तें पण बरें आहा ओपन करून पयलीं ताणें एक दीस आमी करतले कितें बार्बेक्यू अशें ना आनी आतां न्यू इयर येयला सेलिब्रेशन आमी घरात करतले आमी भयण बी येवपाचें आहा सो घरान करपाचें सो ह्या बॉक्सार आहा तें बरें आसा हें पळयात ते कोल बीन हांवें ऑर्डर केला एक पॅकेट आयलें 1 kg सो आनी 2 पॅकेट ऑर्डर केला हांवें मिशोनी सवाय मेळटा 100 रुपया 1 kg 100 रुपया 1 kg सो एक हांवें ऑर्डर केलें केन्ना म्हाका जाय पडटा स्मोकी फ्लेवर बी दिवपाक केन्ना पनीर टिक्का बिक्का करतना ओके तुका जाय आशिना पॉपकॉर्न असले भशेन नाका हांकां ना कशें वेट देंवतले सांग पळोवया हें खाल्यारच वेट देंवता न्ही घे काडून दवरता हांव सो खूब एक्सायटेड आहा हांव केन्ना ते बार्बेक्यू काडटा आनी केन्नाच करता काय जालां म्हाका एक बेडा म्हणटा बिगडे खाली कर खंय आनीक करता खंय घे शिवाय असले बिसले खंय म्हणला हांवें कालचे जाले ते आतां खा काय जायना ओके सो चला ते इशुकाक न्ही ते थोडे बॉयल करता कॅरेट आनी कॅरेट आनी एप्पल आनी आईक ते लावन दिता ओके शिव म्हणटा रेहान काय जेवपाक या खंय सो आतां आमी वयतली जेवपाक खंयच्या रेस्टॉरंटार तुमकां मागीर सांगता ओके हांव पयलीं शावर घेता रेडी जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो हांगासर न्ही कॅरट आनी हें घातलां एप्पल जस्ट ताका आतां बरें बॉयल जावन न्ही बरें शिजतलें मागीर ताका थंड जालें की प्युरी करून घेतली सो आमी आतां भायर सरला जेवपाक वयता सो रेनान प्लॅन केला या म्हणून सो आयज वयता आमी खंयचे वर्कशॉप परवरी ते हेजे ऑल टायम फेवरेट ते रेनाकूय लायक जालें तें रुबिना म्हणटाले खंय दुसरे कडेन या खंय दुसरे कडेन नेक्स्ट टायम पळया नेशनाक आमचें उरला न्ही पेंडींग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तेन्ना मागीर पळोवया तेन्ना आई बी सगळीं जाण येतली सद्या आमी दोग जाणां वयता ऋतीक येवन आसा घरांतल्यान सो ताका म्हटलें वचून जेवन येवया ओके आनी वर्कशॉप रेस्टॉरंट तुमकां ऑलरेडी दाखयला हांवें स्टार्टींग खुबदां खूब ते आमी वचूंकूच ना न्ही वचूंकूच ना आमी केन्ना गेल्ले आमी हांव पयलीं आसतना ना तेन्ना केन्ना गेल्ली आमी वचूंकूच ना आतां एट प्रेझेंट हो लागीं आसा म्हटल्यार ते हांगाच या म्हटलें मागीर पळोवया आनी टेस्टी आसा आनी कितें म्हटलें इशू म्हटलें टेस्टी म्हटलें टेस्टी आसा सो पळोवया कशें कितें आहा तें ओके आतां आनी खूब प्लॅन आहा आमचे खंय खंय वचपाचें तें कशें तें पळोवया वयतली आमी पळोवंक मेळटलें तुमकां ब्लॉग आहा आनी खूब दीस आहा रेहान तुमकां आतां मेळटाय हांव रेहानाक रुबिनाक ओके तर भायर सरला तो भायर सरलो रेहान ओके तर डायरेक्ट तो थंयसर येतलो रेस्टॉरंटा कडेन चला पावली आमी आयज न्ही वच ना दमट आहा काल रातचे न्ही पावस पडलो आनी अंजुना तटेन न्ही बरो व्हडलो पावस पडलो हाय जायू रुबीना सबको हाय बोलो रुबीना पाय हीरोइन जाला क्या स्टेट नहीं वीडिंग स्टेट क्या है हाँ रेहान सबको हाय बोलो जायू 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 निदलो सांगा आसा रुबीना रुबीना बोलो रुबीना इल्ले आमगेर पयर काय आमी ब्लॉग आता ही हम लोग का बाहर आउटिंग स्टार्ट आता स्टार्ट आमचे पळय मी आयल तेन्नाच आमचे मातशें भायर भोंवप जाता जाल्यार आमी भायर वचना आनी आमकां कोण अशें फ्रेंड म्हणजे कोण ना एक रेहान सोडून हॉर्न मारून मारून कान गेले हांगासर कल बारिश हुई ना बारिश हुई था हल्का सा पर और गर्मी पड़ रही है आज इतना धूप नाही आहे सो हें आसा वर्कशॉप रेस्टॉरंट हेजे पयलीं आमी इल्ले आसा
कितें नुस्तें आयज मँगलोरियन घी रोस्ट खंय मॅकरल कटलेट आणि स्प्राउट्स वेज स्प्रिंग रोल वेज कोण देखता यहाँ पे वेज कोण पळयना बरं आहे का बांधून दवरला पळयत ना यहाँ पे देख शिनाणे बीन चल सो आयज इतले न्ही रश ना आयज नाल्यार अशें भरलेले आसता हांगासर आयज ट्युजडे आयज कितें कळत ना म्हाका तर बसा सो जाय जाल्यार हांगा बरें एक चेअर येयले बसपाक जायो एक्चुली न्ही आसोंक जाय रेस्टॉरंटाना अशें बरें पडटा सावकाश हां ओके ते काड ते लागतलें हां ओके हां इसमें से कुछ चाहिए आपको? हम लोग वो सब नहीं पीते हैं हम नींबू पानी पीते हैं पानी है शिव को पूछो सोडा शिव को पूछो शिव क्या पीता है चाय छोड़ा उसने चाय सोडले ने कॉफी पी रहे हैं कभी कभी गलती से किती जाय का म्हणते ड्रिंक वडका बडका किती जाय दुसरं कितें पळय लिंबू सोडा कितें एवरी टायम लिंबू सोडा बरें कितें मोजिटो असं आं सदांच लिंबू सोडा थाली लेनी है मैं कोको कोको मितो हें आसा कोको मितो म्हटलें दिस टायम कितें न्यू ट्राय करया म्हटलें रेनान घेतला लिंबू शरबत हांवें आनी रुबिनान हें घेतला हांव आनी शिव शेअरिंग करतले हे रुबीन जायो हांगा बसला बिझी आहा येते सोला सोला कोकम कोकम तो तुझ्या कोका कोका म्हणटा आई सगळं पट्टा बाहेर चल घे सो हांगासर घेतला रेशादो प्रॉन्स मैं घर पे बनाती हूँ अभी मैं बनाऊंगी ना बांगड़ा रेशादो तुम खा के देखो तो प्रॉन्स रेशादो बरे हा मसाला बरा आणि टेस्टी हा सो आम्ही हांगा घेतला चणाक थाली 4 घेतला चणाक थाली ओके सो हांगासर क्रॅब येयला थोडे हितून क्रॅब उरना न्हू ना थालीन हेंचे क्रॅब आसा हांगासर येस सो हें आसा वर्कशॉप रेस्टॉरंट आनी जेन्ना आमी स्टार्टिंगच्यान येवपाक लागली पळय म्हणजे जेन्ना आमकां कळ्ळें न्ही रेस्टॉरंटा बद्दल तेन्नाचे आमी आतां पर्यंत येत आहा पण तेंच्यांनी जेवणाची टेस्ट जशें पयलीं आसलेले पळय आजुनूय तशेंच टेस्ट आसा काय अशें कमी ना कळ्ळें न्ही म्हणजे परफेक्ट तेंचे टेस्ट तशेंच दवरला करी जावं प्रॉन्स करी तेंचे इतले बरें आसता सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी येवचे हांगासर तुमी खूब एन्जॉय करतले आनी तुमी पळोवंक शकता हांगा जेवण न्ही मातयेच्या आयदनां सर्व केल्लें आसा आनी मातयेच्या आयदनां सर्व करप आनी तितून जेवप म्हणजे कितें सांगू इतलें बरी दिसता आनी तेंचे प्रॉन्स करी न्ही एकदम टेस्टी आसता तुमकां प्रॉन्स थाली मागीर चणाक थाली मागीर किंगफीश थाली खूब भशेन थाली मेळटले आनी सायड बाय सायड तेंचे चायनीज डिशूय खूब बरें आसता चिकन बी तेंचे सायड डीश न्ही खूब अशें बरें आसता कळ्ळें न्ही सो आयज आमी फर्स्ट टायम अशें न्ही प्रॉन्स हें घेतलेलें रेशादो एकदम टेस्टी कितें सांगू इतलें बरें केलेलें प्रॉन्स तरी फ्रेश आहा आनी सॉफ्ट अशें कूक केलेलें आसा सो हांव तुमकां न्ही हें रेस्टॉरंटाचें जें लोकेशन आहा पळय डिस्क्रिप्शन बॉक्सा सकयल घालता जस्ट बॉम्बे हायकोर्ट ना परवरी तें लागींच आहा चडशें पयस ना येवची तुमी न्ही खूब एन्जॉय करतले थाली स्पेशली हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी थाली घेवचे कळ्ळें न्ही थाली तेंचे खूब बरें आसता हातां बडीशोप असं आता हे तुमचें सांगू हांव तें चणा सामकें फ्रेश इतलें फ्रेश तुमकां सांगू सामकें कडी प्रॉन्स कडी बरें आसता तांचे तिसरो रुबिना तिसरो खायना आनी क्रॅब खायना म्हाका ट्रान्सफर जालें हांगासर ते खायना तिसरो क्रॅब ते एक्चुली न्ही नॉनवेज तशें खायत ना पयलीं खायनाले रेना मला लग्न जावन मागीर ते खावपाक लागला आनी ती सांगू तुमकां तुमच्या घरा चडशी वेज तुमच्या घरा चडशी वेज आसता पण आतां मातशी खावपाक लागला पण तिसऱ्यो आनी क्रॅब ताका घेतलें हांव खावपाक कशी खावंगी
अशें घेतलें हांव खावपाक ओके तर सो आमी हांगासर प्लॅनिंग करता खंय वचपाचें ते खंय वयता मत बोल ते आमी खंय वयता हें तुमकां येता ते व्हिडिओन कळटलेंच प्लॅनिंग चालू आहा थंय मोबायलार पळोवन सगळें कितें डायरेक्ट लोकेशन पळयतात कितलो टायम लागता चड पयस ना लागींच म्हटलें वचया म्हटलें सो रेहान गेले आतां गाडी मातशें बिजी रेहानाची नाल्यार गाडी बंद आसता हय का न्ही सो आतां आमी वयता घरा जेवण बरें आसलेलें म्हणजे सुंगटाची हुमण आयज न्ही सुंगटाच्या हुमणान न्ही हें आसलेलें मुळें आनी नुस्तें सामकें फ्रेश न्ही आनी ते आमी स्टार्टींग घेतलेलें पळय प्रॉन्स रेशादो बरें आसलेलें कितें सांगू तुमकां मसाला सामकें टेस्टी आसलेलें अशें जावचेंच ना आमचे कडेन करपाक स्वीट तिखट आंबट सगळें परफेक्ट म्हणटा पळय तशें बरें आसलेलें ओके आनी कांय ना सो आनी कांय ना हेच्या व्लॉगान कित्याक खबर आतां घरा वयतलें आयज रितिकाक ट्युशन ना कित्याक फाल्यां तेजो सायन्स पेपर आनी सायन्स ती घेयना ट्युशन हांव घेता हेजें सो आतां स्टडीज बी घेवंक जाय म्हटल्यार ब्लॉग एंड करता हांगासरूच ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय वन बाय